तूर दाळ प्रकरण सगळ्या निमाणेकडेन एका अधिकाऱ्याच्या माथ्यार थापलां। ह्या भंडारी समाजाच्या अधिकाऱ्याचेर अन्याय जाला। सगळ्यांनी मुखार येवन ताका न्याय दिवचो। आमी ताचेर जाल्लो अन्याय पयस करचो म्हूण रवी नायक हाच्या मुखार प्रश्न मांडटले म्हूण सुदीप तामणकर उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आता जे आमी हे सगळे पळयल्या उपरांत सगळ्याचेर अभ्यास केल्या उपरांत आमकां अशें दिसून येता, लास्टाक फायंडींग कन्क्लुजन म्हणटा पळय तें अशें दिसून येता की पयलीं दाळ व्हरपाक उखलपाक फेर प्रायसवाल्यांनी पळय शॉपवाल्या फेर प्रायस म्हणजे सोसायटीवाले तेंच्यांनी आपली तयारी त्या वेळाचेर दाखयली ना। ताका वेगवेगळी कारणां हांवें सांगली तुमकां की राजकारण्यांनी ऑलरेडी धान्य सगळ्यांक वांटपाक फुकट त्या वेळाचेर तयारी केल्ली, वेगवेगळे NGO आहा तेंच्यांनी वांटलेले म्हणून तेंच्यांनी आपली हे दाखयली ना। मागीर 22 तारखेक जी पळय बफर स्टॉक करपाक पळय ऑर्डर दिली सेक्रेटरी कंज्युमर अफेर्स ऑफ इंडिया हेणी, तेचें नांव रोहित के सिंग हेणी पळय जी ऑर्डर दिली ती ऑर्डर खंय तरी एक संशयास्पद आहा आनी ते ऑर्डरी प्रमाणे 22/7 ऑर्डरी प्रमाणे तेचेर आयज खंय तरी कारवाई जावंक जाय हो आमकां एक निश्कर्श गावता। आनी तिसरो म्हणजे कितें आहा, पोरू रेग्युलर कंटिन्युअसली जो पळय मोठ्या प्रमाणात पळय पावस पडलो त्या पावसाक लागून त्या दाळीचे पळय जे स्टॉक पळय जावपाक जाय आसलो तेचेर पूर्णपणान नियंत्रण उरोंक ना। म्हणजे हेंच्यांनी केन्ना पयलीं परचेस करूंक ना म्हणून तेचेर नियंत्रण उरोंक ना आनी हेंकां ज्ञान नासलें तेचेर ते कशा तरेन दवरप। आतां ह्यो ज्यो सगळी हांवें जो पळय घटनाक्रम जो आहा ह्या संदर्भान हो सगळो सांगलोलो गोंयकाराच्या मुखार। गोंयकार जे कोण पळयता किंवा पळयतले तांकां आवाहन करता की हो घटनाक्रम अभ्यास करा आनी जे बहुजन समाजातले पळय खास करून ते भंडारी समाजातले टिल्लू पिल्लू कच्चे बच्चे बी पळय हे सत्कार करपाक धांवता फक्त कोण आमदार निवडून येयले आनी व्हडल्या फंक्शनान कोणाचो बड्डे आहा थंय फक्त हे सत्कार करपाक धांवता। आयज भंडारी समाजातलो एक अधिकारी टार्गेट जाता, तेच्या फाटल्यान कोण रावपाचें काम करिना। तेन्ना हांव आव्हान मागता आनी खास करून आमी एक हेचेर रिप्रेझेंटेशन तयार करून फुडल्या आठवड्यान जो भंडारी समाजाचो दैवत म्हणटा रवी नायक हेका मेळटले आनी हो जो अन्याय पळय आहा हो अन्याय त्या ऑफिसरा वयलो पयस कर म्हणून आमची मागणी आसतली। कारण हितून जो पळय इन्वॉल्वमेंट आहा हो सगळो घटनाक्रम आयज सगळ्या जनते मुखार दवरला। तुमी तेचेर कमेंट्स दिवचे आनी कोण दोशी आहा आनी कोण ना। अरे कॅबिनेटाक मूळ पळय डिसिजन घेता पळय ते डिसिजनूच चुकीचें आहा तूर दाळ खरेदी करपाचें। कारण इतिहासान म्हणटा पळय ती सोसायटीच्या केन्ना ही तूर दाळ केन्ना लोकांक दिवंक ना, फक्त तेलाचे डबे साखर गंव आनी तांदूळ हे दिता। आमच्या ल्हानपणा पासून हे आमी पळयता। म्हणटकूच जे पळय सगळे पळय हे घडलाच बहुजन समाजातले पळय जे अधिकारी आहा किंवा भंडारी समाजातले हांकां काबार करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारा कडसून पळय चल्ला हो वारंवार चलता। हेच्या फाटल्यान खंय तरी आमी आयज रावपाची गरज आहा आनी सगळ्या समाज बांधव पळय जे कोण म्हणटा पळय तांकां हांव हांगासर सांगपाक सोदता की तेंच्यांनी ह्या तूर दाळीच्या प्रकरणाचेर आवाज उठोवंक जाय। कारण हे प्रकरण जवळ जवळ 3-3.5 कोटीचे हे पयशे जे हितून वेस्ट जाल्या हे आमचे गरिबांचे आनी गोंयच्या जनतेचे टॅक्स पेयराचे पयशे गेल्ले।